नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावणेकर. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. मदरशांक सरकारी फंडिंग नाका. मदरसा बोर्ड बंद करात. बिगर मुस्लिम भुरग्यांक हेर स्कुलांनी घालात. राष्ट्रीय भुरग्यां हक्क आयोगाची राज्यांक शिफारस. मुख्य सचिवांक चीट. गोंय 100% साक्षर करतले. आता मेरेन 3,000 निरक्षरांतल्या 729 जाणांक साक्षर करूंक येस निरक्षरांचो आंकडो देवंक पंचायत पालिकांक निर्देश. 19 डिसेंबर टार्गेट. पणजे स्मार्ट सिटी सकयल चलपी कदंबा ईव्ही बसी वरवीं 42 लाखांची येणावळ. जुलय ते सप्टेंबर मेरेन 40 बसींचो चेअरमॅन तुयेकारान दिलो डाटा. लोकांनी बसीन यो वच केल्यार अपघात उणे जातले. सरकार लोकां खातीर लुकसाण सोसून कदंब चलयता. भुरग्यांक बायक दिवं नाकात. मुख्यमंत्र्याचो उलो. धर्म जीव वाचयतले जाल्यार एक रावात. जातीवाद नाका. बांगलादेशाचे परिस्थितींतल्यान शिकात. हिंदू मदीं फूट घालपाचो प्लान. संघ मुखेली भागवताची शिटकावणी. चायल्ड पोर्नोग्राफीच्यो गोंयांत 7 केशी. तसलो कंटेंट डावनलोड केल्यार पळयल्यार पॉक्सो कायद्यान गुन्यांव. गोंयच्या सायबर क्रायम पुलिसांची एक्शन. विजयादशमीक दसरो मोठ्या उत्साहान. घरादारां देवळांनी उत्सव. आवतां शस्त्रां गाडयांची पुजा. नव्यो गाडयो घरादारांनी प्रवेश. भांगराक तेजी. गोंयकारांचो दसरो. मदरशांक सरकारी फंडिंग बंद करात. मदरसा बोर्ड बंद करात. थंयचे बिगर मुस्लिम भुरग्यांक रेग्युलर शाळा स्कुलांनी घालात. राष्ट्रीय बाल हक्क राखण आयोगाच्या सगळ्या राज्यांक निर्देश. राज्यांचे मुख्य सचिव आनी केंद्रशासित प्रदेशाच्या प्रशासकांक चीट धाडल्या. मदरशांतलें शिक्षण थंयची कार्यपद्दत खंय शिक्षण हक्क कायद्याक धरून ना. गोंयाक 100% साक्षर करूंक सरकाराचो यत्न. कळटा त्या प्रमाण आता मेरेन 3,000 निरक्षर नोंद जाल्यात. तातूंतल्या 729 जाणांक खंय कोचिंग क्लासी परीक्षा घेवन साक्षर केल्यात. 1,200 मायज निरक्षरांचो रिजल्ट येवपाचो उरला. आपापल्या वाठारांतल्या निरक्षरांचो आंकडो दिवंक पंचायत पालिकांक सरकाराचे निर्देश. खासा रिपोर्ट. सेंट्रल गव्हर्नमेंटान एक प्रोग्राम जारी केल्लो 2023 तो म्हटल्यार न्यू इंडिया लिटरसी प्रोग्राम. आणि ह्या प्रोग्रामाचो उद्देश आसलो तो म्हटल्यार जे जाणटे लोक आसा ते शिक्षीत करून लिटरसी रेट वाडोवपा खातीर तेंची इनिशिएटीव आशिल्लो. आनी तो गोंयांतूय 2023 हांगासर चालू जालो. आनी सद्या आमकां जो तेजे रिपोर्ट मेळटा त्या प्रमाणे 3,000 लोकांनी इच्छूक लोकांनी ह्या लिटरसी प्रोग्रामाक शामील जाल्ले. आनी तातूंतले 729 सद्या लिटरेट म्हणून तांकां जाहीर केल्ले आसा. आनी हो जो इनिशिएटीव आहा तो वॉलंटरी करपाचो. ज्या मनशाक 15 वर्सां किंवा वयर तो 50 वर्सांचो आसो, 60 वर्सां, 70 किंवा 80 एज लिमीट मॅटर करना. विलिंगनेस आसलो त्या मनशाक हे. आनी हो जो प्रोग्राम आहा तो गोंयांत म्हणटा ते SCRTC हे ऑर्गनायज करता. आनी तेंचो उद्देश एकूच आहा की गोंयांतली लिटरसी रेट वाडोवपा खातीर हे तेंचे चालू आसा. बट जे कोणाक इच्छूक आहा तेंच्यांनी डायरेक्टली त्या डिपार्टमेंटाक संपर्क करपाचो. आनी ताच्या उपरांत 1 म्हयन्याची तांकां 1 म्हयनो शिकयता. तांकां SATC म्हणून तेंचे तालुका ऑफिसर आसात ते तांकां कॉर्डिनेट करून एक तर तांकां घरा शिकोवपाक शकता किंवा घरांतली मनशां सुद्दां तांकां शिकोवपाक शकता. आनी हो 1 म्हयन्याचो कोर्स आसता. आनी 1 म्हयन्या उपरांत तांकां सिम्बॉल शिकयता, जावं नंबर्स, मागीर तांकां इमेजीस दाखयता. ह्यो तांकां ज्यो नॉर्मल गजाली तो शिकयता. तो शिकयल्या उपरांत तांकां 150 मार्क्साचो पेपर आसता. आनी तो पेपर क्लियर केल्या उपरांत तांकां लिटरेट म्हणून जाहीर करता. सो अशा तरेचो इनिशिएटीव सद्या गोंयांत चालू आसा. आनी आतां तांच्यांनी न्यू कालूच मिटींग जाल्या त्या प्रमाणे म्हायती मेळटा ती म्हटल्यार तेंच्यांनी आतां SCRTC तेंच्यांनी सगळ्या पंचायतींक निर्देश दिला की तुमच्या पंचायतींत कोण आसा जाल्यार तेंच्यांनी लिस्ट करून SCRT डिपार्टमेंट पावोवपाचें. ताच्या उपरांत जे कोण इच्छूक आहा तांकां लिटरेट करपा खातीर हे डिपार्टमेंटान ते काम करतले. अशा तरेचे सद्या इनिशिएटीव गोंयांत चालू आसा. स्टुडंटा खातीर रुपेश रावत.
पणजे स्मार्ट सिटी सकयल चलपी कदंबा EV बसी वरवीं फाटल्या 3 म्हयन्यांत 42 लाख येणावळ आयल्या. कदंबाचो चेअरमॅन तुयेंकार प्रुडंटा कडेन उलयलो. प्रकल्पा सकयल कदंबाक 48 बसी मेळ्ळ्यात. जुलय ते सप्टेंबर मजगतीं पणजे शारांत 7 रुटांचेर 40 बसी चलतात. जुलया सावन आतां मेरेन 51 लाख येणावळ. आमकां कदंबाक स्मार्ट सिटी अंडर 48 बसी आमकां मेळ्ळ्यो अंडर स्मार्ट सिटी. ह्या 48 बसी आमच्यो जुलय पासून आमी सिटी भितर सुरू केल्यो आनी आमच्यो त्यो आल्तीन, तालिगांव, मागीर सिटी भितर, मागीर तशेंच कुजिरा, डॉन बॉस्को, बांबोली, युनिवर्सिटी ह्या जाग्यांचेर त्यो बसी आमच्यो स्मार्ट सिटी अंडर चलता. जुलय म्हयन्यान आमकां जवळ जवळ 67,000 किलोमिटर बस चल्ली आमच्यो आनी तेन्ना आमच्यो फक्त 17 बसी आमी सुरू केल्यो आनी तेन्ना जवळ जवळ आमकां 7,52,000 आमकां इन्कम जालें. 7,52,000. जशें ऑगस्ट म्हयन्याक आमी 156,000 किलोमिटर चल्ली आमच्यो आनी आमकां 14,66,000 आमकां इन्कम येयलें. त्यो आमच्यो 40 बसी आमी आमच्यो ऑपरेट केल्यो आमी. तशेंच सप्टेंबर म्हयन्याक आमी 40 बसी ऑपरेट केल्यो आनी त्यो जवळ 1,80,000 किलोमिटर चल्ल्यो त्यो आनी सप्टेंबराक आमकां 19,99,000 आमकां बसी आमच्यो 40 चलत तेजे आमकां इन्कम येयलें. टोटल आमकां इन्कम ह्या 3 म्हयन्यांक 42,18,443 आमकां इन्कम जालें. आतां आमच्यो ज्यो 8 बसी आहा त्यो आमी स्पेअर दवरता म्हणजे चार्जिंग बी करपाक. 40 बसी आमच्यो ऑपरेशनल आसा आनी हेज्या फुडें सुद्दां अशेंच आमी लोकांक बरी सेवा दिवपा खातीर आमच्या आनी जायत्यो इलेक्ट्रीक बसी येवपाच्यो आहा आनी हळू आमचे हे लोकांचे जे डिमांड्स आहा ते हळू सुदारपाचो आमी प्रयत्न करतले. ऑनरेबल CM तसोच ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराचो आमकां बरो हेल्प मेळटा आनी सरकारान आनिकूय आमकां बसी मेळपा खातीर सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडसून अंडर IT डिपार्टमेंटा कडसून अशें आमच्यो त्यो आनिकूय बसी मेळपाच्यो आसा आमकां. सरकार लॉस सोसून लोकां खातीर कदंबा चलयता. लोकांनी बसीन प्रवास केल्यार 2 व्हिलरींचे अपघातांचें प्रमाण देंवतलें. मुख्यमंत्री उलयला. भुरग्यांक बायक दिवं नाकात. बसीन यो वच करूंक सांगात. पालकांक उलो. कदंबाचे 44व्या वर्सुकी दिसाच्या सुवाळ्याक मुख्यमंत्री उलयलो. कदंबाच्यो EV गोंयभर चलोवपाचो सरकाराचो प्लान. तुमचो चेअरमॅन हो सातत्यात आपल्या स्टाफा खातीर त्यांनी सगळे विशय जे आहा पळय न्ही एकदांच मुख्यमंत्र्याक सांगून मेकळे केले. 7th पे दिवपाचो, उरलेल्यांक फिक्सय करपाचें आनी बसी दिवपाच्यो. दर वर्साक म्हणटा तो 50 नवीन बसी दी आनी कितें फेस्टिवल आसलें काय आनीक 20 बसी दी. म्हणजे दर वर्साक आमकां 70 बसी दिवच्यो पडटल्यो. नो डावट कदंबा कॉर्पोरेशन हे सर्वीस गिवींग कॉर्पोरेशन म्हणून सातत्यात ते कॉर्पोरेशन जे आहा पळय न्ही तेणी कित्याक लॉसान वता हें सांगलें. एक गजाल, एक खंयची कदंबा जर मातशे भितर लिकेज जायत जाल्यार सत्री पेटोवन तुमीच फोटो दिता. बट तें पळयना की ज्या कदंबात फूल भरून लॉसान आसतना सुद्दां दंपारचे 4 पॅसेंजर घेवन ती वाळपयच्यान बस आमच्या पणजे पर्यंत पावता. सातत्यात कदंबा फायद्यान हाडचो हो आमचो कंटिन्युअसली प्रयत्न आसा. ताज्या खातीर आमचे डायरेक्टर्स आनी तुमी स्टाफ हांच्यांनी प्रयत्न करप गरजेचो आसा. आमी जरी माझी बस ही स्कीम इंट्रोड्यूस केली जाल्यार कदंबा कॉर्पोरेशन केन्ना बंद करचें ना हें पयल्यान पयलीं समजून घेयात. सिस्टम आनी हे घेवपा खातीर पणजे येवचें पडना. तेंच्यांनी थंयच दिवपाक सुरवात केल्या. ती आनिकूय बी स्ट्रीमलायन करचें. आमी पळयता की जाता तितके बेगीन टिकेटींग सिस्टम जर अवेलेबल जाली जाल्यार आनीक मोठ्या प्रमाणांत लोक ते बस सिस्टम घेवपाक पडटले. पब्लीक ट्रान्सपोर्टाच्या बाबतींत आमी म्हणटा की आनीक थोडे लोकांनी 2 व्हिलर आनी 4 व्हिलर कमी यूज करच्यो. आज जर एक्सिडंट मोठ्या प्रमाणांत जर पळयत जाल्यार 2 व्हिलरान ट्रॅव्हल करपी ह्या लोकांचो जाता. म्हाजी समेस्त गोंयकारांक आव्हान आसा की तुमी कंटिन्युअसली जर फोंडेच्यान पणजे येता आसत जाल्यार ताज्या ऐवजी फोंडेच्यान पणजे 2 व्हिलर हाडूं नाकात. आमच्या बसींतल्यान ट्रॅव्हल करा आनी हांगा येवन आमचो पायलट किंवा रिक्षा हेका सुद्दां पयशे दिले आसत जाल्यार तुमी पेट्रोलाक पयशे मोडटात ताज्या पेक्षा कमी पयशे जे आहा पळय न्ही हे तुमी टिकेटीचेर स्पेंड करतले. नवरात्र जाली. विजयादशमीचो दसरो जालो.
3:30 शुभ मुहूर्तांतलो एक. नव्यो गाडयो, उद्देग धंदे, घरादारां उक्ती करूंक शुभ. परंपरे प्रमाण वेगवेगळे कडेन तरेतरेन दसरो. शस्त्रां, आवताची पुजा, घरां, दुकानां, आस्थापनाची सजावट, गाडयांची पुजा. वर्सभर आपलें पोट पाणी सांबाळपी साधनाक पुजून तांचे विशीं कृतज्ञ भाव उक्तावपाची परब. गोंयचो दसरो. नवरात्रीच्या उपरांत दसरो हो असो एक व्हडलो सण आनी दसरो उत्सव हो गोंयांत तसो खूब मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळ्या पद्दतीन मनयता. शस्त्रपूजन हे दसऱ्याचे एक मोठे महात्म्य आसा. सगळे आपापल्या घरांत वेगवेगळ्या शस्त्राची पुजा करून दसरो उत्सव मनयता आनी हे करता आसतना सोने लुटप किंवा सोने एकामेकांक दिवप ओके ही एक परंपरा आसा. गोंयांतल्या प्रत्येक गांवांतल्यान वेगवेगळ्या पद्दतीन दसरो हो खूब व्हड आनी मोठ्या उत्सवांत मनयता. हांव दसऱ्याच्यो समेस्त गोंयकारांक आनी देशवासियांक खूब खूब उर्णीत परबी दिता आनी दसरो सण हो असोच खूब मोठ्या व्हडा उत्साहात गोंयकारांनी आपल्या वेगवेगळ्या गांवांत मनयता. तीच परंपरेचें जतन करता आसतना गांवांतली एकी, गांवांतली संस्कृताय आनी गांवांतलें गांवपण हें टिकोवन दवरपा खातीर आनी आमी जशें म्हणटा की गोंय हें संस्कृतायेन नटलेलें आसा. हें गोंय अशाच पद्दतीची संस्कृताय टिकोवन दवरपा खातीर सगळ्या समेस्त गोंयकारांनी सदोदीत वांटेकारी जावपाची गरज आसा. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. चायल्ड पोर्नोग्राफी आड गोंय पुलीस केंद्रीय घर मंत्रालया बरोबर मेळून वावुरतात. फाटल्या 5 ते 6 वर्सांत चायल्ड पोर्नोग्राफीच्यो गोंयांत 7 केशी नोंद. सुप्रीम कोर्टाच्या निवाड्या प्रमाण चायल्ड पोर्नोग्राफीचो कंटेंट पळप वा डावनलोड करप हो पॉक्सो कायद्या सकयल गुन्यांव. सायबर क्रायम ब्रांचीचो SP राहुल गुप्ता उलयलो. Supreme Court recently in September 2024 in a judgment known as Just Rights for Children Alliance versus S. Harish. Supreme Court has in this judgment interpreted POXO Act and IT Act, particularly section 15 of POXO Act and 67B of IT Act, and it has held that viewing of child pornographic material in private, downloading, storing, possessing, distributing or displaying any of these act amount to violation under these sections. So these section earlier had wording was such that publishing or transmitting this material was an offense, or transmitting, storing or possessing it without informing to the authority was offense. But Supreme Court has made it very clear that even if you view child pornographic material in private, you download it, store it, possess it,
then it amounts to illegal activity and it is punishable under Section 67B of IT Act and Section 15 of POCSO Act. केंद्रीय घर मंत्रालयान दिल्ल्या माहितीच्या आधारान गोय पोलिसांनी चाइल्ड पॉर्नोग्राफी संबंधित 7 केसी रजिस्टर केल्यात. SP राहुल गुप्तान हे विषयी अधिक माहिती दिली. We already have a system in place in which we track the there is a centralized system by MHA which tracks such kind of activity through phones, through laptops, through any internet medium, and it gives us alerts if somebody is engaged in these kind of activities through their IP addresses or mobile numbers. So all these things are reported to us in one way or the other, and then we investigate it through our own mechanism, and then accordingly we take action according to this law. So it is to re-emphasize that all the people, it is to emphasize everyone that they should not engage in such activities. Cybercrime, crime branch and district police in total have registered 7 offences till date, and 7 accused have been arrested in such activities. And with the recent Supreme Court judgment, the law has become more clear, and we will continue to take actions. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. रायबंदरा चोडणा रो फेरयेचो रांप बांदपाचें काम कांय दिसां भितर सुरू जाता. 2 कोटीचें काम. चोडणा वटेन विजय कंपनी रायबंदरा स्मार्ट सिटी रॅम्प बांदतली. मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेट उलयला. चोडणा वटेचें काम PWDक दिल्लें. प्रक्रियेक कळाव जाल्ल्यान विजयाच्या खांद्यार. गोंयान पयलेच फावटी गोंय सरकारान ज्यो 2 रो फेरयो स्टार्ट करपाचें थारायल्लें आहा, आनी ह्या संदर्भान ह्यो 2 फेरयेचें काम आमी जे विजय कंपनी म्हणून ज्या कंपनीक दिल्लें आसा तें फॅब्रिकेशन काम चालू आसा, आनी ह्यो फेरयो रेडी जावन डिसेंबर ते किंवा जानेवारीच्या फर्स्ट विकाक रेडी जातल्यो अशो अंदाज आसा. आनी ह्या संदर्भान जे रापाचें मॉडिफिकेशन करपाक जाय आसलें, म्हणजे आमचो मॉडेलचो जो राप आहा तो इट इज एज पर देअर नॉर्म्स, म्हणजे तांकां जसो जायो तशाच पद्दतीन ती फेरी मॉडिफाय केल्ली आसा. आनी आमकां रायबंदर सायडीचो जो राप आहा हो एक्चुली पयलीं आमी PWD खात्याक दिल्ले हे करपाक लागून रापचे मॉडिफाय करपाक लागून, पण तें काम डिले जाल्ल्या कारणान मागीर रिवर नॅविगेशन डिपार्टमेंटान आमचे माननीय मंत्री श्री सुभाष फळदेसाय हांच्यांनी डिस्कशन करून हो रापाचें काम आहा न्हू तें स्मार्ट सिटीच्या कामान घेवपाक लायिल्लो आसा. आनी ह्या संदर्भान हेजे 17 सप्टेंबराक टेंडर जाल्ले, आनी टेंडर जावन बीड ओपनिंग 30 तारखेक आसली. आतां हेजे अशी म्हायती आहा की एकटोच बिडर आसल्या कारणान परत आनीक 8 दिसाचो टायम दिल्लो आसा. म्हणजे आनीक 8 दीस कोण जर बिडींग करता जाल्यार हे कामान 8 दिसाचो टायम दिवन परत रिओपनिंग जातलें, आनी ह्या कामाचे जे टेंडर जाल्लें आहा त्या प्रमाणे कामूय आतां सुरू जातलें. जवळ जवळ म्हणजे एक्झॅक्टली 24 मीटर वायड असो हो राप रायबंदर सायडीचो पोरणो जो राप आहा तो मॉडिफाय जातलो, आनी हेजे एस्टिमेटेड कॉस्ट 2 कोटी रुपया आसा. तर हे काम स्मार्ट सिटीच्या माध्यमांतसून बेगींतल्या बेगीन चालू जावपाक जाय. बांगलादेशांतली घडणूक हिंदू खातीर देख. धर्म जीव वाचयतले जाल्यार संघटीत रावात. हिंदू जातींनी फूट घालपाचो प्लान चल्ला. कांय स्वार्थी राजकीय पक्षूय ह्या मिशनांत वांटेकार आसात. संघाचो मुखेली मोहन भागवताचो दसऱ्याक विजयादशमीच्या मेळाव्यांत उलो. अस्तंत बंगालांत रेपिस्टांची राखण करपी घडणूक ही खंय लजेक घालपाची गजाल. कि उस उत्पात के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते उस परंपरा को फिर से दोहराया गया. पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया, इसलिए कुछ बचाव हो गया. परंतु कहीं कोई गड़बड़ हो, दुर्बलों पर अपना गुस्सा निकालने की ये जो कट्टरपन की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जब तक वहां विद्यमान है तब तक वहां की हिंदू क्या वहां के सभी अल्पसंख्यक उनके सर पे खतरे की तलवार लटकी रहेंगी. उनको आवश्यकता है मदद की. विश्व भर के हिंदुओं की भारत के सरकार की सहायता
उनको मिले, ये उनकी आवश्यकता है। परंतु इससे ये ध्यान में आता है और ये ध्यान में आना चाहिए, हिंदू समाज के भी ध्यान में आना चाहिए कि दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। नहीं है वहां कोई जबरदस्ती विविधता आरोपित करके हम विविध है इसलिए हम अलग है, हम विविध है इसलिए हम एक नहीं है, हमारे स्वार्थ अलग है। इतना बड़ा समाज है, छोटी मोटी समस्याएं सबकी रहती है, बड़ी समस्याएं भी रहती है। समाज की स्थिति में सब कुछ ठीक ही रहता है ऐसा नहीं, सुधारने का भी बहुत कुछ होता है, तो कई अन्याय चलते रहने वाले रहते हैं। संघर्ष उत्पन्न करना, टकराव की स्थिति उत्पन्न करना, लोगों को उग्र बनाना, व्यवस्था, कानून, सत्ता, प्रशासन, इन सब के प्रति अश्रद्धा, अनादर का व्यवहार सिखाना, इससे उस देश पर बाहर से वर्चस्व चलाना आसान होता है। खबरो इतल्यार सोंपतात। प्रुडंटाक फॉलो करात, प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲप आर। बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट। देव बरें करूं।